तुका सस्नाक आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता आराधन तुका जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका त्रिएक देवा महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक हालेलुया 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 मोगाळा भावानो आनी भयणीनो जुआंव सवंजेल तिसरो अध्याय 16वे वळोशे म्हणटा देवान संवसार सोय मोग केलो गी ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो मनशाच्या मोगा पासोद म्हणजे आमच्या मोगा पासोद आमकां पथकांत सुटोवचे पासोद ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो तोच जावन आसा सोमी तोच जावन आसा राय आज ह्या उंड्या रुपार ह्या येवकरिस्ता मुखांत्र तो आमचे समोर आसा आमचे सर अर्कां ताळे ताका आमी हरसिया ताका आमचे सर ताळे आमी उबारुया आमी पयसिल्या तावन आयल्या पयसिल्या जाग्यार तावन आयल्या आमचो गरसो आमचो दिसपडचें काम आमचो वावर आमी सोडून ताचे लागीं ताचें उतर आमी आयकोंक ताची स्तुती आमी गावंक आयल्या परतेन आमी व्हडल्या थाळान ताका हरसिया आनी गावया आराधन तुका मोगाळा जेजू आराधन तुका पवित्र आत्म्या 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 आराधन तुका पवित्र आत्म्या. पळय मोगाळा भावानो आनी भयणीनो
जुआंचो पयलो पत्र चवथो अध्याय अशें म्हणटा, जेजू जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग. जो कोण देवाक वळखना तो मोग करूंक शकना. देखून तसो मोग ताणें आमचें तें रुपीत करूंक खुर्सार आपलो जीव दिवन आमचे पासून ताणें रगत ववयलां. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत 53 अध्याय अशें म्हणटा, ताच्या गाया वरवीं ताणें आमकां गूण केला. आज तो सोमी आमचे समोर आसा, आमचे लागीं आसा, आमचे लागीं उलयता. त्या सोम्याक आमी आराधन करया. त्या सोम्याक आमचें जीवन आमी समर्पण दिवया. जे कितें कश्ट, कितें बेजाराय, कितें आमचे आटाविटे आसात ते सर आमी देवाक समर्पण दिवया. आमची तेसांवां, आमचे इरादे कितें आमी घेवन हांगासर आयल्या, ह्या जेजूच्या पांयां तळां आमी आयल्या, तें सर आमी देवाक समर्पण दिवया. थोडो वेळ आमी मावून रावया. आमचे सर जिवनांत ताका आमी समर्पण दिवया. आज उंड्या रुपार आमी किरकोळ मनशां पासोद आपलें सर्गींचें दळभार सोडून तो आमचे पासोद ह्या उंड्या रुपार आज हजर आसा. मोगाळा जेजू आमी तुका अर्घां दिता. आमकां तुवें दिल्ल्या सर उपकारां पासोद, आमच्या कुटुंबाचेर तुवें ओतिल्ल्या सर बेसांवां पासोद, आमकां जिवीत दिल्ले पासोद, आनी आमकां आज ही वेळ घडी तुवें फावो केल्ल्या पासोद. आनी आज तुजें उतर आयकोंक, तुका हरसूंक, तुका आराधन करूंक आमी हांगासर आसा. मोगाळा बापा, आमचें जिवीतच तुका आमी समर्पण दिता. सोम्याक आराधन करन गावया आमी गीत, जेजू मोगाळा आराधन तुका. हे गीत आमी गायतना आमचे सर्वस्व देवाक आमी समर्पण दिवया. कित्याक जेजू जावन आसा आमचो राय. सर्गीचे दळबार सांडून तो आमच्या पासोद हांगासर आयला. खंयसर म्हज्या नांवान दोग या एक जण सांगता मेळटात, थंयसर हांव आसा म्हणलें ताणें. आज तो खंडीत जावन ह्या उंड्या रुपार ह्या येवकारिस्ता मुखांतर तो आमचे सोवे आसा. ताका आमी आराधन करया. आमचें जीवन ताणें दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा तें ताका आमी समर्पण दिवया. सांगात आमी गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू मोगाळा तुका आराधन. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. आमचो सडवण केल्ल्या हे सडवणदारा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी वंदिता. तुजी आमी स्तुती गायता. हे सडवणदारा आराधन तुका. सगळ्यांच्या हात आमी उबारुया. सर्व आमी गावया हालेलुया. कित्याक तो जावन आसा सोमी. सर आमची सडवण ताका फावो. सर आमचो मान, सर होगलाप ताका फावो. सर आमी गावया हालेलुया 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 हालेलुया
समर्पून दिवया सर्व आमची कुटुंबां आमी समर्पून दिवया ताची स्तुती आमी गावया ताणें वर्ती अजप आमच्या जिवितांत केल्यांत आमकां सर कृपे आदारान ताणें भरल्यांत बरी भुरगीं बरी आवय बापूय ताणें आमकां दिल्यांत सर्व खातीर ताका आमी अर्घां दिवया आनी वर्तो दीस आमकां फोव केल्ले पासून ताका आमी अर्घां दिवया ताका आमी महिमा गावया ताची आमी स्तुती करया कित्याक तो जावन आसा वर्तो देव आमकां सदांच राखून व्हरता आमकां सदांच सांबाळटा आनी आज ह्या उंड्या रुपार तो आमचे सोम्या आसतना मोगाळा सोम्या आमचे थंय तूं ये आमचे संगीत तूं राव आमच्या जिवितांत तूं आमचो मुखेल सैरो जावन ये कशी मोरी तूं तिच्या घरा गेल्ल्या वेळार तुज्या पांयां तळार रावून तुजें उतर ती आयकता तशेंच मोगाळा सोम्या आज आमी सर्व त्या मोरये भशेन तुज्या पांयां तळा बसून तुजें उतर आमी आयकोंक हांगासर रायल्या आमचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल आमच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आमकां तूं मोगान राखून व्हर आनी सदांच आमकां तूं राखून व्हर हालेलुया 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 परतेन आमी गावया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा Sacramento destino sagora aradantuka Yesu dondara aradantuka Yesu मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तोच जेजू जावन आसा मोगाचो तारोक तोच सोमी आमचो रक्षक आमचो सर्वणदार आज ताचें उतर आयकोंक ताका अर्घां दिवंक ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर अजापा पासून ताका दिनवास पाठोवंक आज आमी हांगासर आयल्या ताचें उतर आयकोंक आमचें आत्मो थान येता कशें एक मेरू नितळ उदका कातरेकता तशें म्हजो आत्मो देवा तुका तोलाल येता ताचें उतर जावन आसा तें उदक सासणेक जिवीत दिवचें आमची आत्मीक थान भागोवचें आमची आत्मीक भूक थांबोवचें तें उतर जावन आसा तें उतर आमी आयकतना आमच्या जिविता वयर आमी नियाळ करया कित्याक तें उतर जावन आसा दोन धारींच्या तालवारी भाशेन खंयसर तें आसा खंडीत जावन ताचो परिणाम थंयसर आसा आनी आमच्या जिवितांत खंडीत जावन आमकां एक बरो व्यक्ती जावन जियोंक सोम्याचें उतर आमकां जिविताक वाट दाखयता आमच्या जिविताची ती दिवटणी जावन आसा तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजूचें उतर आयकोंक पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागुया
कित्याक तो आत्मो जावन आसा सताचो आत्मो दैवीक आत्मो बापातावन तो आयिल्लो पुता बराबर आमा समेत आसा आनी आमकां सदांचो रक्षण करता आमकां सदांचो राखून व्हरता आमच्या दिसपडते जिणयेंत तो आमकां आदार जावन आसा त्या आत्म्याची ससाय आमी मागुया मोगाळा सोमया केदाळा शीस भियान रुमांत एका कुडांत बसले पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या उपरांत तांणी तुजें उतर धैर्यान प्रगट केलें आज इगर्ज माताय त्याच पवित्र आत्म्याच्या बोळान चलोवन आसा धाड तूं तुजो आत्मो आमचेर त्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर आनी तुजें उतर आमी आयकोंक वेताना त्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत आमी जियोंक त्या उतरा प्रकार आमी जिवीत आमचें मुंगारून व्हरूंक तो एक दिवटणी जावं दी आमच्या कश्ट दुखांत आमकां तो आदार जावं दी पवित्र आत्म्याच्या साई मागोवन गावया आमी गीत पावनात्म रे तो आत्मो आमकां कश्टांत आमकां राखून व्हरता आमच्या एकसुरपणांत आमकां सांगात दिता तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचे हात आमी सरका करशीन उबारुया आनी देवा कडेन मागया बापा धाड तुज्या आत्म्याक धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर पवित्र आमकां तूं कर सर्व आमी एका ताळ्यान जोरान गावया पावनात्म रे प्रिय पावनात्म रे इळिदु बारा ಬೇಗ ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ जोरान आमी सर गावया पावनात्म रे प्रिय पावनात्म रे इळिदु बार ಬೇಗ तुझ्या पवित्र आत्म्याक पवित्र आमकां तूं कर हांगा तुझ्या अभिषेक तूं कर पवित्र आमकां तूं भर इळिदु बार आमी सर तुजें उतर आयकोवपाच्या प्रकार जियोंक तुज्या आत्म्याच्या सत्यान आमकां तूं भर आमकां सदांच ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन बरोवंक जायशी कृपा तूं आमकां दी ಬರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ
ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 उठण्यात आम्ही देवाची स्तुती करूया कित्याक स्तुती गीतामध्ये पवित्र देवून येता खंयसर स्तुती आसा खंयसर आराधन आसा खंयसर आमी गितां गायता थंयसर पवित्र देवून येता सर आमी गावया हालेलुया 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 जोरान आमी देवाची स्तुती करूया कित्याक स्तुती गितांमध्ये पवित्र देवून येता तो आमकां ताच्या आशिर्वादान भरता कितली चड स्तुती आमी करता तितले चड तो आमकां ताच्या वरदनान भरता ताच्या बेसावांनी भरता ताच्या देण्यांनी आमकां तो भरता आमची सर पिडा शिडा तो गुण करता कित्याक दावीद रायान स्तुती गितान आराधन करून देवाक ताणें हरसिल्लें आनी ताका देवान राखून व्हेलें खंडी जावन आमी देवाची स्तुती करतना आमकां पवित्रत्व देवून येता आमच्या ताच्या देण्यांनी तो आमकां भरता आमकां पवित्र जावन तो आमकां पवित्रत्वाचें मंदिरां जावन तो आमकां भरता तर देवाची स्तुती आमी करया सर आमी म्हणया हालेलुया 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो पळय सक्रामेंताच्या देवाची जेजूची आमी स्तुती केली आता थोडो वेळ ताच्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया कोणाक बसोंक जाय ताणी बसयेत आनी कोणाक दिंबी घालूंक जाता ताणी दिंबी घालून देवाच्या उतरांचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करुया लुकाचो वांजेल 4थो अध्याय जेजू पवित्रत्म्यान भरून योर्दान न्हंय तावन फाटीं परतल्ल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा काल आरण्या गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आशिल्ल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबर जातस ताका भूक लागली तवळ देवसारान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हूण फरमाय जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराची सर राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितां कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें जेजून ताका जाप दिन म्हळें सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र तूं सेवा कर अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा उपरांत देवसारान ताका जेरुजालेमाक व्हेलो आनी थंय देवळाच्या शिकाराचेर उबो कर म्हळें
जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तक बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजे पांय फातराक आदळनाशे तुका आपल्या हातांनी ते उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली. पवित्र पुस्तकी म्हणा, सरेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एका तरान जेजूक ताळण जातस देंवसर थोड्या काळा खातीर सोडून गेलो. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हेच्या वांजेलांत आमी जेजूच्या ताळण्या विशांत आयकलें. देंवसार जेजूक नाडटा. सबारता आनी देंवसार आमकांय नाडटा. पूण 40 दीस उपवास करून आयिल्ल्या उपरांत देंवसारान जेजूकी सोडलें ना. कित्याक जेजू अस्कत जावन आसलो, ताका भूक लागली आनी तो वेळ देंवसारान पळयलो आनी म्हळें ह्यो जावन आसा, घडी हांवें जेजूक ताळणी हाडिसय. कित्याक तो अस्कत जावन आसा. पवित्र म्हणजे प्रेरणा काल तो आरण्याक गेलो तरी देंवसारान ताची पाट सोडली ना. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर आसा. आमी किरकोळ मनशां खंडीत जावन सैतान आमकांय नाडटा. आज जेजूक सैतानान 3 तरांच्यो ताळण्यो दिल्यो. पयलें जावन आसा फातर आशिल्ले उंड करून तो बदली. आनी दुसरी जावन आसा हें सगळें संवसार तुजो, हांव तुका, तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव तें तुका उपसून दितलो. आनी तिसरें जावन आसा तूं म्हाका नमस्कार कर, तुका सगळो संवसार हांव दितलो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या उतरांचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आजच्या काळार सैतान आमकां खंयच्या तरांनी नाडटा म्हणल्यार आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. पयलें जावन आसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, लुकाचो वांजेल 4थो अध्याय 16वी ओळ अशें म्हणटा, तर ते फातर आशिल्ले तो उंडो कर आनी खंडीत जावन तुजी भूक तूं थांबय. ही जावन आसा आमी इंग्लिशान म्हणचे तर फिजिकल निड्स, हे आमच्या कुडीच्यो गरजो. आजकाल संवसार मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमकां मस्त आशा दाखयता. कसल्यो आशा तो दाखयता? प्रेस्टीज इश्यू. आमकां चड आनी चड जाय, आमकां चड आनी चड आस्त बोदीक जाय. सैतान आमी खंय जावन येता, खंयसर येता सगळें ताका जाणा. कित्याक सेटन नोस आवर हिस्टरी. तूं कोणाचो पूत तो खंय न आयलाय खंडीत जावन सैतान जाणा. देखून तो जेजूक म्हणटा तूं देवाचो पूत. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सैतान आमकांय तसोच येवन नाडटा. तूं ताचो पूत जाल्यार तूं हें काम कर. कित्याक ते आमचे प्रेस्टीज इश्यू वयर येता, आमचे इगो प्रॉब्लेम कितें आसात वयर येता. केदाळा आमी म्हणजे तूं जर ताचो पूत तर तुजें तरी हें काम जायना गी. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां खंडीत जावन जर तर तें काम आमच्या हातांत जायना जाल्यार आमकां नालिसाय भोगता. आनी आयचो संवसारी आमकां तसलेंच ज्ञान दिता. चड आनी चड आस्त जायचय, चड आनी चड पयशे जायचय. लुकाच्या वांजेलांत 12वा अध्यायांत आमी पळयता एका पिशा ग्रेस्त मनशाची ओपार. त्या वर्सा ताका अदीक भेळें जालें आनी तें भेळें तो ताच्या कितें म्हणटात गोडावनांत भरच्या पासत तो म्हणटा हांव म्हजें गोडावनांनी व्हडलें करता. आनी त्या दीस ताका राती जेजू म्हणटा आयच्या दिसा तुजो आत्मो हांव तुजे तोंड काडून व्हरतलो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सबार फावटी आमचें अस्कतकायेक लागून, आमचे पिशापणाक लागून आमी संवसारी ओडविकायेक, संवसारी आस्ती खातीर, संवसारी ग्रेस्तकायेक आमी फाटीं पडटा. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर आयल्या, ह्या पोय साक्रामेंता मुखार आमी आयल्या. आमचें सगळें जीवन आमी जेजूक समर्पण दिवया. ह्या कुडीच्या गरजां प्रास ओर्तें जावन आसा आमची आत्मीक गरज, आमची आत्मीक घटाय. त्या देखून जेजूचो आमी आदार मागया. कित्याक सबार फावटी आमी सुकोवन पडटा, सबार फावटी आमची आशा निराशा जाता, सबार फावटी आमी चिंतिल्लें चिंतप आमच्या योजना प्रकार जायना, आमकां बेजाराय भोगता. जेरेमिया प्रवादिच्या पुस्तकांत 29 अध्याय म्हणटा आय हॅव प्लॅन्स फॉर यू, प्लॅन्स फॉर युअर प्रॉस्पॅरिटी. सोम्याच्या योजना प्रकार केदाळ आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. खंडीत जावन तेदाळ आमचें जिवीत खंडीत जावन आमकां एक बऱ्या वाटेक लावन व्हरता. कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 39 ओळ म्हणटा
वडवीक उलोवंक सोदतलो तो सोम्या थंय वडवीक उलोवन दी. इफ समवन हॅज टू बोस्ट लेट देम बोस्ट इन द लॉर्ड. कित्याक जर कितें आमचें थंय आसा तें सर्व देवान दिल्लें आमकां एक वर्तें देणें जावन आसा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां जर ग्रेस्तकाय आसा, आमकां जर आस्तबोधीक आसा, तें देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. खाली म्हज्या खातीर मात्र न्ही, हेरांत हांव वांटून घेजय. हांव म्हज्या पेल्या की एक सर्गाक आपोवन जे खाली हांवें म्हजें मात्र पळयल्यार जायना. म्हजो आनी म्हज्या पेल्याचो मोग हांवें करूंक आसा. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, खुरीस आमी पळयल्यार थंयसर 2 रुखाट आसात. एक उबें रुखाट आनी एक आड रुखाट. उबें रुखाट जावन आसा म्हज्या आनी म्हज्या देवा मदलो संबंद, आनी आड रुखाट कितें आसा तें जावन आसा म्हज्या आनी म्हज्या पेल्या मदलो संबंद. जर तर हांव देवाचो मोग करता या म्हज्या आनी म्हज्या पेल्याचो मोग करिना तर हांव क्रिस्तांव जावंक शकना. तो खुरीस संपूर्ण जायना. कित्याक खुरीस म्हळ्यार म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद आनी म्हज्या आनी म्हज्या पेल्या मदलो संबंद. देखून कितें आमकां देवान दिलां, कितें आमकां आस्त बोधीक, कितें आमकां देवान व्हरतें देण्यांनी व्हरलां तें आमी एकामेकाक वांटून घेजय. तेंच आमकां आयचो पयल्या कोरींतकारांक बरयल्लें पयले अध्याय 33 वाक्य सांगता, जर तर कोणाक वडवीक उलोवंक आसा तो सोम्या थंय वडवीक उलोवन दी. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, थोडो वेळ ह्या साक्रामेंता मुखार आमी समर्पया. सोम्या कितें तुवें म्हाका दिलां तें जर जावन आसा तुवें दिल्लें वर्तें देणें, तें सर जावन आसा तुज्या मोत्या मोगान तुवें म्हाका दिलां. म्हज्या पेल्या तें वांटून घेवंक, म्हज्या पेल्या तें हांवें एक जावंक, हांवें एक करूं क्रिस्तांव जावन म्हज्या पेल्या खातीर वावरूंक म्हाका तुजो आदार, म्हाका तुजी बोळतू दी. आनी दुसरी ओडणी जावन आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, लुकाचो वांजेल 4 अध्याय 16 बोळ म्हणटा, ह्या संवसाराचो सर अधिकार ताचो वैभव हांव तुका दिता, जर तर तूं म्हाका नमस्कार करशी. जर तर तूं म्हाका नमस्कार करशी, ह्या संवसाराचो सर वडवीक सर वैभव हांव तुका दितलो म्हणटा सैतान. तर एक सवाल मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? देवगी देवसार. तुमचे लागीं एक सवाल, ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? देवगी देवसार. देव म्हणटा तुमी, पूण हांगासर सैतान म्हणटा हो सगळो संवसार हाचो वैभव हांव तुका दितलो, तो जेजूक म्हणटा. तर कोण म्हूण तुमी सांगतात? देवगी देवसार. जर तर देव जाल्लो जाल्यार सैतान तशें म्हणूंक शकत गी, ह्या सगळ्या संवसाराचो वैभव हांव तुका दिता. वय संवसार रचल्लो देवान, पूण जुवांच्या पयल्या पत्रांत 5 अध्याय 19 वळ अशें म्हणटा. कोणें बायबल हाडल्यार वाचयेत. जुवांचें पयलें पत्र 5 अध्याय वळ 19. आनी मुखल्या वर्सी आसा जुवांचो वांजेल 12 अध्याय 31 वळ. तातूंसर आमकां दाखोवन दिता संवसाराचो अधिपती देवगी देवसार. कोणाक मेळ्ळें गी? जुवांचें पयलें पत्र 5 अध्याय 19 वळ. सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेखाल आसा म्हणटा वांजेल. जुवांचो पयलें पत्र 5 अध्याय 19 वळ अशें म्हणटा, सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेखाल आसा. संवसार देवान रचल्लो वय, पूण मनशाच्या पातकां खातीर सैतानाच्या पदवेखाल संवसार आसा. जुवांचो वांजेल 12 अध्याय 31 वळ म्हणटा, ह्या संवसाराची जडती जावच्या वेळा ह्या संवसाराचो अधिपती तांकां भायर घालतलो. हांगासर आमकां दाखोवन दिता संवसाराचो अधिपती देव न्ही, देवसार. देखून आमकां संवसार ताच्या ओडविकायेक आशा दाखयता. देखून संवसार आमकां चड आनी चड वस्तू पुंजोवन दवरच्या खातीर, चड आनी चड वस्तू संवसाराच्या आशेक लबदवणे खातीर संवसार आमकां आपयता. कित्याक तो देवसराच्या पदवेखाल आसा. पूण जेजू आमकां देवसराच्या पदवेतान राखून व्हरून सस्ताचें जिवीत दिवच्या खातीर, आमकां सर्गींचें राज दिवच्या खातीर तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. ताच्या घाया वरवीं ताणें आमकां गूण केलें म्हणटा इजाया प्रवादी. संवसार आमकां कितें दाखयता? पावर, पोजेशन,
आनी प्रेस्टीज. कोणा लागीं अधिकार आसा ताका संवसारांत मान आसा. कोणा लागीं आस्त बदीक आसा ताका संवसारांत मोल आसा. आनी कोणा लागीं एक अधिकार आसा आनी थंय तर आस्त आसा आनी एक प्रेस्टीज कितें गोरें नांव आसा खंडीत जावन संवसार ताका मानता. पूण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो एक दुबळो जावन एक दुर्बळो जावन एक कर्कळ मनशा भाशेन ह्या संवसाराक आयिल्लो. कित्याक सर्गींचें राज दुबळ्यांचें सय. माथेवाच्या वांजेलान आमी आयकता 8 भागी. तांदूळ म्हणटा भागी तुमी आतां रडतली कित्याक सर्गींचें राज तुमचें. भागी तुमी आतां दुर्बळी सर्गींच्या राजांत व्हरतें तुमकां आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, संवसार आमकां मस्त आशा दाखयता. संवसार आमकां ताच्या ओडणेक तो ओडटा. पूण आमी क्रिस्तांव देवाचीं भुरगीं जावन आसा. जुवांसो वांजेल 1 अध्याय 12वी वळ म्हणटा जे कोणें क्रिस्ताक आपणायला ताका ताची भुरगीं जावचें अधिकार ताणें दिला. भुरगीं जावन जावचें हक्क ताणें दिला. तर आमी सर्व क्रिस्ताक आपणायलेलीं. क्रिस्तांव आमी हांव क्रिस्तांव आमी जावन आसा. तर आमी सर देवाचीं भुरगीं जावन आसा. तर आमचें राज खंयचें जावन आसा? सर्गींचें राज, संवसार न्ही. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, केदाळा सैतान जेजूक नडटा. हो सगळो संवसार हांव तुका दितां. ह्या सगळ्या संवसाराची वैभव तुका हांव दितां जर तर तूं म्हाका नमस्कार करशी. आमच्या जिवितांत ही साबारपटी तशें जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. जेजू हांगासर आसा. आमच्या खातीर सर्गी दरबार सोडून आमकां राखून दिवच्या खातीर तो हांगासर आयिल्लो. पूण आमी कितें करता? अन्य देवा लागीं, सैताना लागीं, देवसरा लागीं धांवता. एक घडी सांगचें तर हांव म्हज्या दियेकोनाच्या वेळार एका फिरगजींत आशिल्लो. थंयसर एक भक्त आयिल्लो, एक क्रिस्तांव मनीस एक पोटली काडून हातांत आयिल्लो आनी तो म्हणलो म्हाका बोटान धाडलां. जर तर हें हांव हांगा हाच्या पांयां तळा दवरी जाल्यार त्या हाता भक्ताच्या पांयां तळा दवरी जाल्यार गूण जातलें. पळया मोगाळा भावन आनी भयणीनो, एक क्रिस्तांव मनीस जावन तो अन्य देवा लागीं गेल्लो. पूण थंयच्या त्या बोटान या थंयच्या त्या मनशान ताका जेजू लागीं पाटीं धाडलें. आमचो भावार्थ साबारपटी धंडळटा. कित्याक मीस रजार बगलेक देवसार म्हणली आदली एक घात आसा. त्याच प्रकार आमी मिसाक वेता, आमी आराधना घेता. पूण हांगासर भायर गेल्ल्या उपरांत आमी कितें करता? देवाक हांगासर आमी सोडून वेता आनी संवसाराच्या ओडणेक आमी लाभदोन पयस वेता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयची वेळ घडी ह्या पूर्ण शेतांत आमी हांगासर आसा. जेजूच्या पांयां तळा आमी हांगा आयल्या. फाटी येया मोगाळा जेजू, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू आज तुमकां आपोवण दिता. म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, म्हजे लागीं तूं फाटी ये. हांव तुका राखोवन आसा. कशें वेतीक पुताच्या ओपारेंत वेचीक पूत बापायक सोडून मस्त पयस गेल्लो, दुकराच्या गुड्यान तो काम करतलो. ते दाळा ताका बापायच्या उतरांचो उगडास आयलो. आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत त्याच दुकरा गुडा भाशेन जालां. आमची कुटुंबां तुमी पळयल्यार त्याच दुकराच्या गुडान आसल्या त्या दुकरा भाशेन जालां. जेवण मुर्ग्यांत घालून दवरता दुकरांक, तशेंच आमच्या घरांनी जेवण डायनींग टेबलार आसा. एकलो येता खावन वेता, दुसरो येता खावन वेता. दुकोरी तशेंच एकलो एका कोनशार आसता आनी एकलो आनी एका कोनशार आसता. आजकालची कुटुंबां पळयल्यार पूत एका रुमांत मोबायल पळोवन आसता, आनी एका रुमांत काले म्हणीक ऑनलायन रिल्स या कितें इंस्टाग्राम चलोवन आसता. आवय आनी एका रुमांत सिरियल या वेब सिरीज कितें पळोवन आसता आनी बापय सोंप्यार ह्या खंय म्हणी एक न्यूज चॅनल पळोवन आसता. कोणाक भूक लागता वचोन खावन येवचें आनी त्याच रुमांत पडचें. आमची कुटुंबां मोगाळ भावन आनी भयणीनो दुकरा गुडा भाशेन जाल्यात. थंयसर आमकां देवाचो, आमच्या देवाच्या उतरांचो, जेजूच्या क्रिस्ताच्या उतरांचो उगडास आमकां येजय. म्हज्या मोगाळा पुता, म्हज्या मोगाळा धुवे, तूं फाटी ये. आज जेजू हांगासर आमकां तेंच आपोवणें दिता. म्हज्या मोगाळा पुता, म्हज्या मोगाळा धुवे, पातकाच्या कोणान तूं आसाय थंयसर तावन तूं फाटी ये. जर तर म्हजी जिणी बदलून हांव फाटी येता, खंडीत जावन सर्गींच्या राजाचे वारीसदारी आमी जाता. केदाळ आमी आमच्या पातकांची दूख आमी धरता, खंडीत जावन सर्गींचे राज आमकां मेळटा. जेजूच्या सांगात्या खुर्सायलेले ते एक सोर, एकलो सोर जेजूक थंयसरी विरोध रावता. पूण दुसरो सोर यमकोंडावेच्या वाटेर आसता. पूण निमाणे घडये तो सर्ग सोरता. केदाळा जेजूक म्हणटा तुज्या सरकारांत आसतना म्हजोय तूं उगडास कर. मोगाळा भावन आनी भयणींनी, आमकांय निमाणे घडये म्हणसर अवकाश आसा. जर तर निमाणे घडये हांव म्हजी पातकां वळखून फाटी येता, सैतानाच्या
करण्याक पाठ करून हांव देवा लागीं येता अन्य देवांक सोडून निजा देवा लागीं खऱ्या देवा लागीं हांव पाटी येता खंडीत जावन निमाणे घडये म्हूण सर म्हाका ह्या अवकाश आसा तर थोडो वेळ मौन रावन आमची ती जिण्य वयर आमी नदर घालुया खंयसर हांव आसा देवा कितलो पयस हांव गेला संवसाराच्या ओडण्यांक लाबदोन संवसाराच्या आटा विट्यांक संवसाराचे मोह माया कितें आसा सोबीत संगीत कितें बरो आसा तातूंत कितलो पयस गेला देवा कितलो पयस हांव गेला म्हणल्यार आमकां सवाल आज आमी विचारूंक जाय देव वेची पुताच्या उपरांत कसो बापय राखोन आसा हांगासर राखोन आसा आपले हात तो उक्ते धरन कुर्चार तो उमकळ्ळो तोच जेजू आपले हात उक्ते करन तो आमकांय राखोन आसा आमी खंडी जावन पाटी येतल्या म्हणल्यार बरवशान तो राखोन आसा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 5 वळ म्हणटा बरवसो आमकां निराशी करिना तस बरवशान आमी राखोन आसा आनी तिसरो विशय जावन आसा तिसरी ओडणी जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो लुकास एवांजेल 4 अध्याय 9 वळ अशें म्हणटा जर तर तूं देवाचो पूत वयर सकला उडी मार जर तर तूं देवाचो पूत वयर सकला तूं उडी मार आनी पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा देव आपल्या आंज बडव्यांक धाडन तुजे पांय पात्राक आदळनाशें तो तुका राखोन व्हरतलो पळय मोगाळ भावन आनी भयणीनो सैतानाची उतरां जावन आसात सैतान वांजेलांत कितें आसा तें सांगता पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तुजे पांय पात्राक आदळनाशें देव आंज बडव्यांक धाडन तुका राखोन व्हरतलो सैतान खाली आमची हिस्ट्री मात्र जाणा जावना सैतान पवित्र पुस्तकी जाणा आसा पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनीच सबार फावटी आमकां संवसार आशा दाखयता सबार जाणां आमच्या घरा येतात पवित्र पुस्तकांत हें बरोवन आसा तूं कित्याक करनाय आमकां सबार फावटी सवाल येतात आमचो भावार्थ धंडळता कित्याक वय वांजेलांत बरोवन आसा आमी तशेंच करी जाय पूण कित्याक त्या वांजेलांत थंयसर बरोवन आसा म्हणल्यार आमी विसरना कित्याक आमकां वांजेल कितें म्हणून गोत्तू ना आमच्या घरांनी वांजेल खंय आसा म्हळ्यार एका कोनशार आसता कोणें घराच्या कोणाच्या घरा कितें वस्तू चोरी जाय नजो म्हळ्यार ते पयशे या त्यो वस्तू आमी बायबलाच्या भितर दवरता कित्याक आमच्या घरांनी लास्ट जागो सोंसो जावन आसा बायबल आमी उक्तो करचो निमाणो बूक जावन आसा बायबल आमच्या घरांनी आजकाल बायबल वाचूंक मेळना संवसार पळयल्यार शॉर्ट एंड स्वीट वांजेली इतलो व्हड आशिल्लो वांजेल आतां इतलो ल्हान जावंक पावला व्हडलीं आशिल्लीं फोनां ल्हान जावंक पावल्यांत पयलें व्हडलीं व्हडलीं फिल्मां येतलीं आतां फिल्मांय ल्हान जावंक पावल्यांत तें वेळ पावून आसतना काल 1 मिनटाची रील येवंक जावलां कित्याक आमकां जाय इन्स्टंट हॅपिनेस आतांच्या आतांच आमकां संतोश जाय देखून मोगाळ भाव नवीन आमच्या घराय मागणी पयलें सकाळींच्या मागणें आसतलें सांजेच्या मागणें आसतलें सांजेच्या मागण्या वेळार तेर्स आसतलो आनी सुमार मागणी आसतली 9 आसतली आजकाल 5 मिनटां भितर आमची मागणी मुग्ध जाय कित्याक पयल्या सिरियलाचे एपिसोड वता दुसऱ्या सिरियलाच्या एपिसोडा मुसर काल 2 मिनटांचे एडवर्टायजमेंट मात्र येता त्या 2 मिनटांच्या एडवर्टायजमेंटा भितर आमची मागणी आमी मुग्धी जाय कित्याक ना जाल्यार नेक्स्ट आमचो हिरो खंय गेलो आमकां गोत्तू ना जाल्यार आमची त्या हिरोक कोण ती दुर्सतली ती कितें म्हणटा तें आमकां दुसरें सेंटेन्स भोव इम्पॉर्टंट कित्याक सिरियलाच्या फस्ट मुग्धताना आगे देखीये म्हणून नेक्स्ट 2 मिनटांनी कान जाता म्हणून एक धाकटें ग्लिम्स दाखयतात त्या 2 मिनटां भितर आमची मागणी मुग्ध जाय देखून इतलो व्हडलो आशिल्लो बायबल आज इतलो ल्हान जाला आनी सबार फावटी आमच्या मोबायलांनी आयला खंयचें जाय तें मात्र आमकां मेळटा आनी गोत्तू ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो बायबल आनी कितलो धाकटो जावंक आसा तशेंच आमची देवा थंय आमचो मोगी धाकटो 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 जावन आयला पयलें मिसां 1-1.5 घंटो जाल्यार भक्तीपणी लोक आयकतलो आतां सिटी पॅरिशाक आनी गेल्यार 55 निमिशां भितर मीस मुग्धी जाय ना जाल्यार लोक वॉच पळोवंक सुरू करता कित्याक देवाचो मोग टायम बाउंड जाला आमकां त्या वेळ घडये मात्र देवाचो मोग उरले आमी आमकां जिवीत पळोवंक आसा देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो तिसरी ओडणी आमकां तेंच म्हणटा देवाचो पूत जर तूं वयर सकला उडी मार सैतान समेत पवित्र पुस्तक जाणा आसा पूण आमचे पवित्र पुस्तकाची जाणवाय भारीच उणी आसा आनी देवाची आमी परिक्षा करता हांगासर सैतान देवा जेजूक आपल्या बापाची परिक्षा करूंक आपोवण दिता सबार फावटी आमच्या जिवितांत इल्लें कश्ट दुख आयल्यार आमी भोव मारता म्हज्या देवा म्हज्या सैबा कित्याक तुवें म्हाका अशें केलें
वयगिनी इल्लें दूख जाल्यार इल्लें बेजार आयल्यार आमी देवाक दुरसतांव आमी आंगवण घालता सबार बोटी देवा म्हाका तुवें हें दिल्यार हांव तुका इतलें दितां देवाक देवाची परिक्षा आमी करता इंग्लिशांत एक बरें कॅप्शन आसा बिलीव इन गॉड बट लॉक युअर कार देवाचेर आमची पातयणी आमी दवरी जाय पूण आमचे प्रयत्न आमी करी जाय केदाळा हांव देवा खातीर एक लॉटरी टिकेटी खातीर मागता पूण जर तर हांव एक लॉटरी टिकेट अंगडी वचून काडिना तर देवान म्हाका लॉटरी खंय ना दिवची मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचें कितें कार्य करूंक आसा आमचें कितें काम आमी करूंक आसा तें आमी करी जाय खंडीत जावन देव ताका परिफळ वर्त्या मापान दितलो सबार बोटी आमी मागल्ले आमकां लाभना त्याच बेजाऱ्यान आमी आसता पूण आमी उडास दवरी जाय गॉड्स डिले इज नॉट एन डिनायल देव आमची मागणी आयकना म्हणून न्ही पूण त्या जोगत्या वेळा खातीर तो राखता लाजरस मेल्ल्या वेळार जेजू ताच्या घरा 3 दिसां उपरांत गेल्लो मारता म्हणटा सोम्या तूं 3 दिसां उपरांत आयलोय ताची कूड येदोळसो कुसोंक सुरू जाल्या पूण जेजू म्हणटा हांव वेळ जावंक ना हांव लेट येवना पूण त्या ह्या घडिता मारिफात देवाची महिमा परगट जातली जेजू ताच्या ऑन टायमार आसा पूण आमी आमसरता देखून आमकां वेळ भोगता तर मग भावन आनी भयणीनो सगळ्या तुज्या अत्म्यांत सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या जिणयेन हांवें म्हज्या देवाचो मोग करूंक आसा ते वेळा मात्र देवाचो मोग हांव सगळ्या म्हज्या जिवितांत करूंक शकता तशेंच आयचे वंजलान आमी आयकलें निमाणें उतर सैतान थोडो वेळा खातीर मात्र पयस गेलो जेजूक सोडून सैतान संपूर्ण तरान पयस गेलो म्हणून वंजल सांगिना थोड्या काळा खातीर मात्र गेलो खंडीत जावन मोगाळ भावन आनी भयणीनो सैतान परत्यान फाटी येता विविध रुपांनी तो फाटी येता आमी जागृत रावूंक जाय आमी मागणें करी जाय कशें शिसांनी जेजू लागीं विचारलें सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय हांवें आज ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आसच्या जेजू लागीं तेंच विचारूंक आसा सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय हांव कश्टांत आसतना आकांत मोजेंत येतना म्हजें काळज दारूण जाताना सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय आमी उरले पुरा संगती देवा लागीं विचारता पूण सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय धाड म्हणलें मात्र आमी विचारिना जर तर आमी पवित्र आत्म्याक विचारलें सगळें आमकां दितलो मागा तुमी पयलें पवित्र आत्म्याक उरलें सगळें तुमकां दितलो म्हणटा पवित्र पुस्तक तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो थोडो वेळ आमी दिंबी घालुया आमचे दोळे आमी धांपया आमचे जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया जेजूच्या ताळण्यांचेर आमी नियाळ केलो तसो सैतान आमकां विविध तरांनी विविध रितींनी नाडटा त्या सर्व ताळण्यांचेर सही तरूंक सोम्याचो आदार आमी मागया सोम्याचो सांगात आमी मागुया आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया आमचे कितें ते सावा आमचे कितें इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या ते सर्व आमी देवाक समर्पण दिवया आमच्यो सर गरजो तो जाणा मातेवाच्या वंजलांत 7 अध्याय 7वी ओळ म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें त्या उतरांचेर पातयेवन केदाळ हांव सोम्या लागीं मागता खंडीत जावन म्हाका मागिल्लें तें लाभता मार्कोसो 11 अध्याय म्हणटा केदाळ हांवें मागिल्लें म्हाका मेळटा अशें म्हणल्यार वर्त्या भावार्थान हांव मागता खंडीत जावन हांवें मागिल्लें म्हाका लाभता तर आमचे सर्वस्व देवाक आमी समर्पण दिवया आमची जिवीत आमची कुटुंबां आमची शेजारां आमची फिरगज आमचो गांव आमच्या मोगाची आमची कितें मुखली योजना आसात आमचे कितें इरादे आमचे कितें तेसांव आसात सर आमी देवाक समर्पण दिवन गावया आमी गीत सगळो जेजूक हांव समर्पण दितां तें गीत आमी गायतना आमचे जिवीत आमी देवाक समर्पण दिवया कित्याक तो जावन आसा आमचो आदार तो आमचो रचणार तो आमचो पोसणार आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया
आमचे काळीज देवाक आमी समर्पण दिवया जेजू म्हाका हांव तुका समर्पण दिता सगळे म्हजें जिवीत हांव तुका दिता सगळे आमचे हात सोम्यातर्शी आमी उबारुया जोरान आमी गावया जेजू म्हाका हांव तुका समर्पण दिता कर म्हाका तुजे गोरते हातेर सगळो म्हाका सोडवंडारा हांव समर्पिता गोरत्यान आमी जोरा ताळ्यान गावया आमी समर्पण दिवया आमची आवय बापय आमची भुरगीं आमची घोव आमची भायर आमचे भाव आमची भयणी मोगाळा बापा आमची कुटुंबां तुज्या भाग्यवंत कुटुंबां भाशेन कर आमी कितें हांगासर कुटुंबां खातीर मागोवंक आयल्या कितें गरजांनी आसात कितें तांकां जाय आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान तूं लाभय आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान तूं लाभय जेजू शांती समाधानाच्या अत्म्याक तूं आमच्या कुटुंबाचेर धाड आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां भाशेन तूं कर आज समार कुटुंबां मोडल्यांत घोव बायलांमध्ये डिवोर्स केसी जातल्यात भुरगीं तांच्या जिणेंत ती पयसुली आसात एक एक जण एक एक घरांनी आमी पडल्या आमची घरां ओड जाल्यात मोगाळा जेजू आमची कुटुंबां पयस जाल्यात आमच्या कुटुंबां थंय मोग ना आमची कुटुंबां आमी समर्पण दिवया त्या जोरातारान आमी गावया कुटुंबाचेर तुज्या आशिर्वादा घाल जेजू आमच्या कुटुंबां तुजी हातेरां जावन तूं कर भाग्यवंत कुटुंबां बरी आमची कुटुंबां तूं निर्मी घरा शांती समाधान माया मोगान आमी जियोंक एकाच कुटुंबाच्या सांद्या बरी जियोंक जाय अशी कृपा आदार तूं आमकां लाभय समर्पण दिया आमच्या युवा जाणांक शिकप ती जोडण आसात थोडी वावरा खातीर बरें काम ती सजून आसात सवार युवा जाणां वायट वाट्यो धरून देवातावन पयस केल्यांत इगर्ज मातेतावन पयस केल्यांत आमच्या घरांतावन पयस केल्यांत हांव पळय ती मान दिनात तांचे पासत आमी मागया सर युवा जाणांक आमी समर्पण दिवया मोगाळा बापा युवा जण जावन आसात आमच्या इगर्ज मातेची मुटली भरसा बळोदीक खांबे ते जावन आसात तांचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल बऱ्या वाटेन तांकां तूं चलय तांकां बरो वावर तांच्या वावराक बरो फळ तांकां तूं लाभय तांच्या जिवितांत पवित्रत्व थंड तांकां बरी वाट तूं दाखय तुज्या उत्तरा प्रकार तांच्या वाटेन तुजी उत्तरांची दिवटणी जावं दित सदांच ताच्या जिविता मुखांतर जेजू क्रिस्ताचे बरे हातेरां जावन तांकां तूं निर्मी तुझे उद्धार तांच्या जिविता मुखांतर परगटूंक जायशी कृपा आदार तांकां तूं लाभय मोगाळा बापा आमी तुका समर्पण दिता सर भुरग्यांक आमच्या घरांनी ल्हान ल्हान भुरगीं आसात ती शिकोवन आसात तांच्या शिकपाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आवय पळय काल्तीमान घालन भाव भयणी संगी मोगान रावन सदांच घरांत शांती समाधान त्या भुरग्यांनी हाडूंक आनी समाजांत बरो फुडार बांदून हाडूंक त्या भुरग्यांक तुजो आशिर्वाद तूं घाल तांणी खेळटाना तांणी वाचताना तांणी शिकताना तांणी चलताना तुज्या पवित्रत्म्याक धन तुज्या आंच पडव्यान धन तांकां तूं रक्षण कर तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां तूं नितळ कर मोगाळा बापा तुवें म्हळां भुरग्यांक म्हजे जशें येवंक सोडा कित्याक सर्गींचें रास तांचें आज हांगासर आशिल्ल्या सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पण दिता तांकां तूं तुज्या वेगळ्यान तुजो आशिर्वाद घाल सबार जाणां आमी भुरग्यां पासून मागोवंक आयल्या जे कोणाक भुरगीं नात मोगाळ बापा तांकां भुरग्यांचे देणे तूं फावो कर तुजो मोग आनी कितें ह्या संवसाराचो मोग करताय म्हणलो वर्ते संदेश ह्या भुरग्यां मारिफात तूं आमकां दिताय आनी त्या भुरग्यांक जे कोणाक भुरग्यांची गरज आसा मोगाळ बापा
तांच्या काजर जिवितांत तांकां संतोषांक भुरग्यांच्या देण्याचो फावो कर मागीर आमी सर आमच्या काजारी भाव भयण्या पासोद काजारी जोड्या पासोद सबार जोडी आज विविध संतेनी विविध टेन्शनात सपरेशन जावन आसात डिवोर्स केसी सट्टे आसात जे कितें देवान जोडना ते मनशान मोडिने म्हणली तुजी उतरां बाबा बापा तांच्या जिवितांत परिपूर्ण जावचे पासोद तांकां तूं परत्यान एकठांय कर काजरी जिवितांत संतोष तांकां तूं फावो कर कुटुंब जावन आसा धाकटुली पोय सभा ती पोय सभा बऱ्या तरान बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा आदार तांकां तूं फावो कर सर आमचे इस्रायल सर आमचे गोरचो देवाक आमी समर्पण दिवया सर आमचे जिवीत आसा देवाक आमी समर्पण दिवया मगाळा बापा सर्वस्व म्हाका हांव तुका समर्पण दिता म्हजे तोंड म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे काळीज म्हजो आत्मो म्हजे मन म्हजे हात म्हजे पाय कितेंच म्हाका सोड नासतना सगळोच तुका हांव समर्पण दिता सोम्या घे तूं म्हाका तुजो सकर्न म्हाका तूं घे तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका तूं भर तुजें उतर तुज्या जिविता मुखार प्रगट करूंक एक बरो हातेर जावन तूं आमकां निर्मी सगळेच आमी परत्यान तीच उतरां गावन देवाक समर्पण दिवया परत्यान आमी जोरा ताळ्यान गावया दिता सर्व साधिता सर्व साधा सोड भंडारा समर्पिता निमाणे घडी आमी पावल्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सर्वस जिणी आमची देवाक आमी समर्पण दिली आमचे तकल्यो आमी भागोवया सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयारी करया सोम्याचो आशिर्वाद आमी घेतना आमचे सर इरादे आमचे सर गोरसो देवाक आमी समर्पण दिवया आमची कुटुंबां आमची भुरगीं बाळां आमची युवा जाणां आमचो समाज प्रत्येक तरान ह्या जागा पासोद आमी मागुया चड आनी चड देवपणी लाभच्या पासोद आमी मागुया युवा जाणांच्या बऱ्या फुडारा खातीर आमी मागतना देवाचें उतर प्रगट करूंक बरे माणयाऱ्या खातीर आमी मागुया आमच्या कुटुंबांत देवपणी उपजोवच्या खातीर आमी मागुया सर आमचे गरजो त्या सावां देवाक समर्पण दिवन आमचे हात आमी उबारून सोम्यान शिकयलेल्या प्रार्थना सांगाता आमी म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकयल्ल्या बुशितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पळोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार Media vota sacramenta sastanda man coruja purvilyadya rupam batla novioriti Servum vecam ascatvishvyam avartace moldivyam zaše papa tace sputa vulasani Podvi mahima sasna
असिता Dukkha Dukkha Jaspiritam Samahasami Navartam Amen. प्रार्थुया देवा विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भगी सरको आमच्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना समोर सर्वयामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मानान उतार ते आयकूंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान येया गावया सर्व एकठांय जाल्या उल्हासून Gaya nani argadivya Tane kella sarakara Yeya gavya sarveka staya Ullasunti ekdeva Gita gaya nani argadivya Tane kella sarakara बापू पवित्रात्म्याच्या एकतारा घडला परम संस्कार पातकामची वळखो सांग्या मिताया दैवीक सखी जेवणा येया गाव्या सर्व एका स्थळ्या उल्हासून देवा गीता गाया नवी अर्गादिव्या ताने केल्या सरकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समज ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो खंयसर दोग या एक जण म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणटा जेजू आज त्या उतरांचेर बरोवसो दवरून आज आमी सर्व हांगा ह्या पुणशेतांत सांजू देवाक समर्पण दिल्ले ह्या पवित्र थळाक जेजूची महिमा गावंक आमी हांगासर हजर आसल्या आमचे जिवीत आमी देवाक समर्पण दिलां आमच्या पातकांची आमी दूख धरली तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचे सर गरजो देवाक आमी समर्पण दिवया आमचे सर ते साम आमी देवाक समर्पण दिवन आमचे सर सुखी खातीर भोगसाणे मागोवन ह्या पवित्र मिसांत फावो तरेन वांटो घेवंक आमची पातकां वळखून घेवया आनी सर आमी सांगाता एका थाळ्यान म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान तोंडान सारून
हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बघेन संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आपल्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करणार प्रार्थना मागता सर पुद्योदा देव आमची काकुळट करूं आमची पथकां बगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावूं Somnia Gagruka Somnia Gagruka Krista Gagruka Krista Gagruka प्रार्थुया सरस्पर आमच्या बापा सांज उजे वासाक परसळीत मागण्या आनी दुबळेगायची जिणी जियोन तुज्या परजेक देखी बरी तुजी विता मुखांतर साक्षींक फावो केल्ले पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेगायच्या स्पिरितान नव्या जिणयेक हालसाल दवरूंक फावो करूं मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना द्वितीय पुस्तकांतलें वाचप देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचयल्ल्या दिसा तावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदी संपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर आकाशाची सेकंड्स सोदना कर आनी विचार इतलें व्हडलें घडीत हाच्या आदी केदनापणी घडल्लें आसा खंयच्याय काळार आसली उतरां कोणेंय आयकल्लीं आसात खंयच्याय लोकांन देवान उज्या मदें उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकला तसो आयकला आनी तो वाचून उरला खंयच्या देवान परिक्षा गुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातान उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेक राष्ट्रा मदलें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतला पूण हें सगळें सरेस्परा तुमच्या देवान तुमचे पासत इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां सरेस्परस देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हणून तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर्व पळोवंक दिलें तुमकां शिस्तेन वगोवचे खातीर ताणें आकाशांत आपलो ताळो तुमकां आयकासो केलो पृथ्वेर ताणें आपलो व्हड उजो तुमी पळयसो केलो आनी उज्या मदें तावन तो तुमचे कडेन उलयलो ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे संततीक विंचले देखून ताणें तुमकां आपलेच व्हड पदवेन इजिप्तांतली भायर हाडली आनी तुमचे मुखार तुमच्याकी अदीक व्हड आनी बळिश्ट राष्ट्रांक भायर धांवडायली आनी आज पर्यंत तुमच्या अधीन आसा त्या देशांत तुमकां हाडून तांचो देश तुमचे दायज करून दिलो देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत कलसया सरेस्पर जावन आसा देव जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश फळां आनी तुमकां आनी तुमचे संततीक बरेंपण लाभतलें आनी सरेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतेल्यात देवाचें उतार हें देवाचे वडुपकार श्लोक सरेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा सरेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा
ताणें पुरविल्ल्या काळार केल्लीं अद्भुतां वर्णिता तुज्या सोर विचित्रांचो उगडास काडटा तुजी म्हातकार्या मोतींत नियाळता श्लोक सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा देवा तुजो वाटो पवित्र आमच्या देवा इतलो व्हरतो देव दुसरो कोण आसा अजाप करता तो देव तुंस राष्ट्रा मदें तुवें तुजी शांती दाखयल्याय श्लोक सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा तुज्या बावळ्यान तुज्या परजेक तुवें सोडयली जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली गवळी हिंडांक व्हरचे बरे मोइजे आनी आरोनाच्या जतनेकाल तुज्या परजेक तुवें वाट वेली श्लोक सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळटा उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवलो बुंडो म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सेवता तो ससनाक जियेता Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखूल घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी जो कोण आपलो जीव होगडावंक सोदता जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता मनशाक आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत मनशा पूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुताचो वें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो सतत हांव तुमकां सांगता हांगा उबे आसा तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर मरण पावचे नात दैवाचे उतर हे क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी सर भक्तिकानो आयची देवस्तुती आमकां आमचो दिसपडतो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक आपोवण दिता आयच्या शुभ वर्तने मी आयकल्लें जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी आमी सर क्रिस्तांव बावतीस आमी सर घेतला पवित्रांत आमी सर क्रिस्तांव जाल्या क्रिस्ताची परजां आमी जाल्या आनी पवित्रांत आमकां ती दोडे मिसांव मेळ्ळां रायपणाचें येजाकपणाचें आनी प्रभातपणाचें राय जावन लोकांची सेवा करूंक यादाची सेवा करूंक एक येजाक जावन आमचें समर्पण आमी भेटोवंक आनी एक प्रवादी जावन स्वता खातीर आमी रावूंक देखून आमी सर्व क्रिस्तांव कित्याक जेजूक आमी आपणायला जुआंचो वंजेल पयलो अध्याय 12वी ओळ जो कोण क्रिस्ताक स्विकार केला ताका देवाची भुरगीं जावचें भाग ताणें फावो केला तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो क्रिस्तांव म्हणल्यार आमी सदांय मिसाक वेता जेजू लागीं उलयता आराधना घेता मागणें करता तेर्स आराधना आमी करता पूण आयची शुभ वार्ता आमी आयकल्यार आमकां इल्लेशें बें दिसता वयगी न्ही कित्याक क्रिस्तांव म्हणल्यार आमी देवाचीं भुरगीं आनी आमी सर्गराजाचे वारीसदारी आनी सर्ग आमकां बसयलेलें जावन आसा म्हणल्यार संतोशान आमी आसतना आयचो वांजेल आमकां इल्लेशें बेश्टायता आमच्या काळजान इल्लेशें बें घालता कित्याक जो कोण म्हजे पासत तांचो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो आनी म्हजो पाटलाव करी जंय तर तुमी तुमचो कुरीस घेजय घेया तुमचो कुरीस आनी कर म्हजो पाटलाव कसलो कुरीस हांवें घेजय कुरीस म्हणटाना आमकां इल्लें बें दिसता कित्याक
जेजून तो कुरीस वयलो, कुर्सा बंदा फोडलो, तो मरण पावलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून त्या कुर्सार मोरच्या पयलें कुरीस जावन आशिल्लो एक गुर्त नाली सायेचो. आमी करेजमाच्या काळार तें आयकता, भाग्यवंत हप्त्याच्या काळार तें आयकता. कुरीस जावन आशिल्लो एक गुर्त नाली सायेचो, जो कोण कुर्सार मोरता ताणें कितें व्हडलो अपराध केला, ताका जिववादी शिक्षे कितें आमी आतां म्हणटा ते दाळो तो नाली सायेचो कुरीस ताका दितलो. पूण आमच्या पातकां खातीर, आमची पातकां ताणें धुवच्या खातीर जेजून तो कुरीस आपणायलो आनी तो कुरीस एक जैताचो गुर्तू जावन ताणें बदलिलो. आनी आज आमकांय तेंच आपोवणें आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आमचो कुरीस घेवन जेजूचो फाटलाव करी जाय. तर कसलो कुरीस आमी आमचो घेजय? दिसपडतो कुरीस आमचो आमी वोवंक आसा. कसलो कुरीस तो आमी वोवय जाय? मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कुरीस म्हणटना 3 उतरांनी आमी तो वर्णीयेत. पयलो जावन आसा त्याग, दुसरो जावन आसा कश्ट आनी तिसरो जावन आसा समर्पण. इंग्लिशान सांगचें तर 3 S that symbolizes what cross is: sacrifice, suffering and surrender. केदाळा आमी त्याग, कश्ट आनी समर्पण आमच्या जिवितांत करता, खंडीत जावन आमी आमचो दिसपडतो कुरीस आमी वोवंक शकता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कसलो कुरीस तो त्यागसो कुरीस आमी दिसपडतें वोवंक आसा? मातेवचो एवांजेल 16वो अध्याय 24वें वळ आयज शुभ वर्ताचें पयली वळ ती जावन आसा. कोण जर म्हजो फाटलाव करूंक आशेता तर तो आपणाकच इन्कार करून दी. जर कोण म्हजो फाटलाव करूंक आशेता तर तो आपणाकच इन्कार करून दी. तशेंच लुकाच्या एवांजेलांत 14वे अध्याय 33 वळ अशें म्हणटा, तुमच्या मदल्या कोणा लागीं आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडी जाय. जर तर तो कितें ताचे लागीं आसा तो सांडिना तर तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्हय. कितें आमचे लागीं आसा तें आमी त्याग दिवंक आसा. कित्याक सरकावेची वाट अशीर वाट जावन आसा. आमी आमची आस्त बोदीक या कितें आमचें हेडवेट आसा तें घेवन आमी सरका वचोंक जायना. तो कुरीस कितले आमी संवसारी वस्तू आमी वोवयता तितलो जड आमचो कुरीस जाता. मातेवाच्या एवांजेलांत ग्रेस्त मनशाची वापार आमी आयकता. एकलो ग्रेस्त मनीस जेजू लागीं येवन म्हणटा, सोमिया मेस्त्री, हांवें कसो तुजो फाटलाव करचो, या हांवें कसो तुजो शीश जावचो? हांवें पुरा उपादेश पाळल्यात, हांव सर नियमशास्त्र पाळटां, तर कसो हांवें तुजो फाटलाव करचो? जेजू म्हणटा, तुजे लागीं कितें आसा तें दुसऱ्यांक वांटून दी. आनी तो ग्रेस्त मनीस बेजारायन पाटी वेता. कित्याक ताचे थंय जायती आस्त आशिल्ली आनी तें तो वांटून घेवंक ताका नाका आशिल्लें. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर म्हजो दिसपडतो कुरीस हांवें घेयजय, तो जावन आसा पयलो एक त्याग असो कुरीस, एक त्याग भरीत जिणी हांवें जियोंक आसा. आमी पळयल्यार मदर तेरेसाची भयणी सिस्टरां आसात, तांचें ट्रान्सफर जाताना ताणें खाली घेवन वचें एक बॅग मात्र, 2 जोडी कापडां. तें मात्र तांची आस्त बोदीक जावन आसा. कित्याक खंयसर तुजें आस्त आसा, खंयसर वेर युअर ट्रेजर इज देर युअर हार्ट इज. खंयसर तुजी आस्त आसा थंयसर तुजें काळीज आसा. जर तर म्हजी आस्त हांवें संवसारांत दवरल्या तर म्हजें काळीज ह्या संवसारांत उरतलें. आनी आराधनांत आमी आयकलें, ह्या संवसाराचो अधिपती देव न्हय, देंवसार. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, केदाळा आमचें काळीज ह्या संवसारांत आमी दवरता तर आमचें काळीज आमी सैताना लागीं सोडून वेता, आमी देंवसारा लागीं सोडून वेता. पूण केदाळा आमचें काळीज सरकार आशिल्ल्या त्या सरकार आसा खातीर आमचें दिर्वें थंय पुजोवन दवरता तर आमचें काळीज ही सगळ्यांत आसतलें. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचे दिसपडते जिणयेंत एक त्याग भरीत आमी जियेल्यार, त्याग भरीत जिणी आमी जियेल्यार खंडीत जावन तो त्याग भरीत दिसपडतो कुरीस हांव वोवंक सोदतां. आनी दुसरो जावन आसा कुरीस एक संकेत कश्टांचो. तिमोथीक बरयलें 2 पत्र 3 वळू 3 अध्याय 12वी वळ अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्त थंय आमी मेल्या तर ताचे थंय आमी जिवांत उठतेल्या. कश्ट दूख मनशा जिवितांत सदांचे जावन आसात. कश्ट दूख आमकां येताच.
पूण सोम्या खातीर कस सोसूंक हांव तयार आसांगी. सोम्या खातीर म्हज्या मोगाच्या वस्तूंक म्हज्या मोगाच्या मनशांक हांव पाटी सोडून ताचो पाटलाव करूंक हांव तयार आसांगी. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ क्रिश्चियनिटी. सांता भक्तांचें ह्या मार्तिरांचें रगत जावन आसा क्रिस्ती धर्माचें बुन्याद ह्या ते कितें म्हणटात बी ओंपलेलें जावन आसा. कित्याक तांच्या रक्ता वरवीं आमी आज हांगासर आमचो भावार्थ धैर्यान परगडता. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां धुवन नितळ गेली, पूण आमच्या मार्तिरांच्या रक्ता मारिफात ह्या संवसारांत आमी आमचो भावार्थ धैर्यान परगट करूंक शकता. पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजूचे शिस पेद्रूक वयर सकयल करून खुर्सार उमकळयलेलें. कित्याक तो म्हणलो सोम्या बरी मोरूंक हांव फावो न्ही, देखून तकली सकयल पांय वयर करून ताका खुर्सायलेलें. आनी आंद्रे तो ताका कुरीस एक्स शेपाच्या खुर्सार ताका मारलेलें. जाकोब, पावलो, बार्तोलोमियो तांची सर्वांची तकली कापायलेली. ह्या बिहेडींग आमी कितें आमी म्हणटा तकली काट केली. आनी मातेव, तोमास तांकां भालयेन तांच्या जिविता कुडीक भालयेन तोपून तांकां मार्तीर मेलो, तांकां मार्तीर मारलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताक पाटलाव करचें म्हळ्यार तितलें सलीस न्ही. आमी आमच्या कश्टांक आमी मरोंक आसा. विविध तरांचे कश्ट आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी जियेतना आमकां इल्लें दूख, इल्लें कश्ट भोगता, ते कश्ट आमी क्रिस्ता खातीर सोसूंक जाय. कित्याक त्या कश्टांत, त्या दुखांत सोमी आपली महिमा प्रगट करता. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता, सांव पावलून ताणें कितले दगदिणे खाल्यात क्रिस्ता पासत. एका काळार साऊल आसलो तो क्रिस्तांवांक दग दितलो, पूण देव ताका देवाक भेटल्ल्या जेजूक भेटल्ल्या उपरांत क्रिस्ता तसो व्हरतो सोल्जर जालो, व्हरतो सोजेर जालो आनी क्रिस्तांवां खातीर तो झुजतलो. तो म्हणटा, हांवें 3 फावटी जैला गेलो, मरण पळोवन सुमार फावटी फाटीं आयलो. 39 टायम्स ताका कितें म्हणटात रॉडांत मारलां आनी साबार फावटी तो दर्यांत लारांत मदें थंय जी वांचला एक रात. हे जावन आसताणें क्रिस्ता खातीर सोंसल्ले कश्ट. आतांच्या संवसारांत पळयतना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, साबार कश्ट आसात. रिसेंटली आमी पळयल्यार फादर स्टॅन स्वामी सता खातीर रावलो, सता खातीर ताका बंद्यांत घालो आनी त्या बंदनांत ताणें आपलो जीव दिलो सता खातीर. पोरच्या पोर दोगां सिस्टां छत्तीसगडांत अरेस्ट जालीं. क्रिस्ता खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आमची जिवीत एक त्याग करूंक आसा, एक सॅक्रिफायस करूंक आसा. बौतिस्मांत जोडलें तें आमी आपोवणें, एक याजाक जावन, एक प्रवादी जावन, एक राय जावन तें दिल्लें आमकां आपोवणें तें आमी जियोंक आसा. एका प्रवाद्या बरी ह्या संवसारांत आमी जियेतना सता खातीर आमी झुजोंक आसा. देखून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12वो अध्याय 12वी ओळ म्हणटा, आमच्या भावार्थांत आमी संतोश पावोवंक जाय. आमच्या भावार्थांत आमी संतोश पावोवंक जाय. आमच्या कश्टांत आमी ससनीक रावूंक जाय आनी आमच्या मागण्यांत आमी थीर रावूंक जाय. केदाळा आमच्या भावार्थांत ह्या बरवोशान आमी संतोशान रावूंक जाय. कित्याक त्याच पत्रांत 5वो अध्याय 5वी ओळ रोमाकारांक बरयल्लें पत्र म्हणटा, बरवोसो आमकां निराशी करिना आनी कश्टा दुखांत आमी ससनीकायेन रावूंक जाय. कित्याक केदाळा आमी कश्टा दुखांत ससनीकायेन राखता तर क्रिस्ता थंय आमी मेल्या, तर क्रिस्ता समेत आमी जिवांत उरतल्या. कित्याक क्रिस्त आनी हांव क्रिस्तांव जावन आसा. जर तर हांव क्रिस्ताक म्हजो जीव अर्पिना, क्रिस्ता खातीर म्हजो जीव हांव भेटयना, तर म्हजो जीव हांव वाचोंक शकना. आयच्या शुभवतेची उतरां ही. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर हांव क्रिस्ता खातीर म्हजो जीव भल्ली भेटयता, धाकट्या धाकट्या कामांनी, धाकट्या धाकट्या कश्टांक हांव ससनीकायेन रावतां आनी म्हज्या मागण्यांत केदाळ हांव थीर रावतां, तेंडी जावन सोम्या संगी हांवें पुनर्जिवांत उरतलो म्हणली बसवणी आमकां आसा. आनी तिसरें जावन आसा समर्पण. आमचें जिवीतच आमी जेजूक समर्पण दिवंक आसा. आनी तिसरो कुर्सो तिसरो संकेत तो जावन आसा समर्पण. त्याग, सॅक्रिफायस, त्याग, कश्ट आनी तिसरें समर्पण. केदाळ हांव म्हजें जिवीत जेजूक समर्पण दितां, तेदाळा हांव जेजू भशेन क्रिस्तांव, हांव एक क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावंक शकता. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2रो अध्याय 20वी ओळ, हांव म्हजे थंय जियेना, बगार सोमी म्हजे थंय जियेता.
It is not I who live, but to Christ who lives in me. That is what Christianity means. क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव म्हजे थंय न्ही मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्तस म्हजे थंय जियेता, थंयच आमचें जिवीत जायचें. देखून आयच्या अंजलान आमी आयकतना तुजो दिसपडतो कुरीस घेवन तूं फाटलो कर म्हणलें आपोवणें आमकां मेळटना. म्हणजे तो त्यागा बरीत खुर्साचो संकेत, तो त्यागा बरीत जिणी, तो त्याग बरीत खुरीस आमी होवंक आसा. एकामेकाक त्याग दिवची जिणी आमी जियोन तो खुरीस आमी होवंक आसा. एकामेका थंय कश्टांत आमी भाग घेवन एकामेकान कश्टांत आशिल्ल्यांक सांगात दिवन तो कुरीस आमी होवंक आसा. आनी तिसरें आपणाकच जेजूक समर्पण दिवन म्हजे थंय हांव न्ही पगार क्रिस्त जियेता म्हणलें समजून तो कुरीस आमी वयल्यार खंडीत जावन आमी क्रिस्ता सारकें जावंक शकता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयज मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेतना तसो आदार आमी सोम्या मागया. आमकां आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्याक समर्पण दिवन आमच्या दिसपडते जिणेंत येवचे कुरीस येवचो तो त्याग, तो कश्ट, ते सॅक्रिफीस ते देवाक आमी समर्पण दिवन तसो कुरीस आमच्या जिणेंत वोवन जेजून चलली ती वाट चलोवन जेजूचें प्रतिरूप जावन आमचें जिवीतच एक वांजेल जावन एक शुभ वर्त जावन जेजू क्रिस्ताचें उतर आमच्या जिविता मुखांतर परगटूंक जाय अशी कृपा आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागुया. मेदी सरशी बापा येता, अर्पण आमचे करता, स्वीकार तुका म्हूण परता, बेसा तुजे आता. सर्वेस्पर तूं आमचो रस्ता Sesteso Beteta Mundo Komanso Utam Chavavraso Jesus Chapovi Turin Batlu Vichivit म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीधरा देवपाक मानतात आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मेळमे आमच्या लेख्या सभेच्या दावान सर्वेस्वर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कत्मदीक मोगान भेटयलेलें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हेस शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष परेस काळजांच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पासोद आमी तुका दिन वाचता. भवार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेगायच्या स्पिरितान जियोंक तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलें. हे ताचे देखी बरीत परजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक न जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे.
लागीं येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरणूक सुसंगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगट परगटुया सोन्या जेजू तुझे वर आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन करता तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत आनी संतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या मितमिजे विस्तारलेले तुझ्या पळय सभेचा उगडास कर लियो आमच्या भगन बापा पिठा फावल आमच्या गवडी बापा सगळे ह्या जागे वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया खणून आमी मागता आमकां मरये देवाची मागीर सांगाती सांजुजेचो पती बगेवन धर्मदत्त बगेवन जुजेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सरंडोराची योजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तीर घेवन आतां आमी म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिता तशी आमची पातकां बोगस
आनी आमकां ताळणे पडोवन नाका दोन वायटांतले आमकां निवार सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून राजो क्रिस्ताचें येणें बरोशा नत्रक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक जोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पयसवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं माया मोगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाकार देवाचे शेळिये संसाराचे पाकार देवाचे शेळिये संसाराचे पाकार तेरे आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका भावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका बळय कुंगारा वेळार गीत D22 येसुम्या काळजांत या म्हज्या जिविता खाणाक तूं आपयताय पातकी बावा भयणीक तुज्या दैवीक हिंडाक एकवटायताय वेचीक बावडाक तुज्या सोमिया काळजांत त्या मोच्या धनिया म्हाका मोगान तुज्या
खाता पिवन तुला बैता अमर कुरपे झरींच्या कुडी आत्म्या भोगता भयता स्वादीक येण्यान तुझ्या समिया काळजान ह्या मोजा दर्या भर म्हाका मोगान तुझ्या प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या भागे दिसा तुझ्या आपुण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज तुजे वजाच्या परजळीक शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमेक आशीर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो तुमी बागया. सर पोतीदार देव दयाळें तुमचे आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवोशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां तो पावों. आनी सर पोदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार मोगाच्या न्हू ह्या पुणतळार पावुल्ल्या पयस्तांव लागीतावन रजेर परगांवांतावन आयिल्लीं आसात. हांगासर तुमी पावल्यात. जुजे वाज बापाच्या ह्या पुणतळार बरेपण मेळटा म्हणल्यार आयकून आमी बरेपण जोडया म्हणल्यार आशेन आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बाप विकास तशें म्हज्या नांवी तुमकां बरें मागता आसतना जुजे वाज बाप तुमी आशिल्लें तुमचे शरिरादे सुफळ करून दी म्हणल्यार अशें सगळें तुमकां आमी सर बरें मागता. मोगाच्या आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन वेल्ले जावन आसात. मनादी बाप वलेश प्रज्वल आरान्ना SVD मेळाचे याजक. तांकां ह्याच वर्साच्या एप्रिलाच्या 20 आनी 9 तारखेर याजकी दिक्षा मेळिल्ली. आमचो पाद्रा विकास ताका 30 तारखेर एका दिसाक हो पाद्र्या बोर्ड पयलो ताच्या पयलो पाद्र्या कित्याक मालगडो जाला तो. हांगासर पयले फावटी ताणी येता आसतना तुमकां सर्वांक देवाचें उतर आयकूंक तें समजूंक आनी त्या उतरा प्रकार क्रिस्ताच्या मोगान ते फुडें सरूंक ताणें आमकां वाट दाखयला. SVDचे मेळटा आसतना तिके गटगट्ट उलयतात तेंगी घट्ट समजोवचे बरें सांगतात. कोणाकी न्हीद येवंक सोडूना. काल इल्लें उणें म्हणल्यार आमकां उबें रावंक एक सांगूना पूण बसल्या कडेन कोणी न्हिदोनात. हर एक बरेंपण थंयसर तांणी केलां. जिविताच्या सुरवेच्या दिसांनी बरेंपण करता आसतना मुखारी तांचें जिवीत बरें जावं दी आनी हर एका संगतींनी तें सुफळ जावं दीत म्हणल्यार अशें सगळें पाद्रेबानो तुमकां जमल्या सर भक्तिकाच्या नांवी पाद्रेबांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी तुमचें मिसांव सुफळ जावं दी म्हूण आमी मागता. हर एका शुक्राराक कुमसाराक सांगातपण दिवंक आनी आमकां कुमोग करचे फारांगी पेट कोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज आमचो मालगडो पाद्र्या तशें फादर जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्लो आमचो मानेस्त थंयसर वाजंत्र खेळ्ळा आनी ताका सांगात दिल्ल्या. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानस
स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक ह्या संदर्भार आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमी करच्या वावराचेर आमी मागता मोगाच्या न्हू हरी एका शुक्रारा हांगासर मुडीप फिरगजगारा रांदतात आनी आज सांज जेवाज इगर्जे वाड्याकारांक रांदपाचें मुखेलपण लाभलां तांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जेवाज बापाची आशिर्वादां तांच्या रांदपाचेर आनी तांणी रांदप केल्ल्या त्या प्रतिफळाकी जेवाज बाप तांचेर आशिर्वादां आमी मागता येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा लोर सायबीन कैरांगाळा वाड्याकारांक जावन आसा हांगासर सर रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इकर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर रितीची तयाराय करच्या दान मिसा घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमोक करच्या आनी दिवच्या विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांज जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता परत तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे धाकटे थंयसर हॉलांत आसात धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात तांचो आमी फायदो जोडचो आनी सांगाताच भलायकेन ती बरेंपण जोडचें हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण हप्त्या मदें पुणशेत उक्ते आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दप्तरांत तुमी दिवी येता ऑगस्ट म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता थोडे बूक आसात स्टॉलांत हांव तुमी व्हरून वच येता पुणशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटल्या आदल्या शुक्रारा दिल्ली आज हांगासर आसची नात पण आज कोणेय दान दिला जाल्यार तुमचें नांवां वाचतना दयाकन तुमी मुखार येवचें येता त्या शुक्रारा मोगाच्या न्हू एक बरी खबर आसा आमच्या देशाक स्वातंत्र्य लाभिल्लो दीस भुरग्यां पुराय इस्कालाक वचूंक आसा सकाळीं 9 वरार पूण हांगासर आमचें नवें आसा 9 वरार आमी सुरू करता पूण दनपार पर्यंत आनी भुरग्यां खातीर भुरगीं कांय सकाळीं वचूंक आसल्यार वचून उपरांत तांकां तुमी आपोवन हाडा त्या दिसाच्या भक्तीपणांक बाब फ्रँकलिन सोज शिवमोगा दिएसईच्या पाद्राबाक आमी येदोळच आपोवणें दिला देखून आमच्या युवा जाणां खातीर थोडे जाण कामांच्या सुज्ञेर जिवितान बरेंपण जोडूंक ह्या कुटां बांदून हाडूंक आशेतात आनी आमची भुरगीं शिकपांत जैत मेळोवंक आसा बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडोवंक आसात भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर प्रत्येक मागणें त्या दिसा आसतलें देखून भुरग्यांक इस्कालाक वचूंकूच आसा जाल्यार वरां इस्कालाक व्हरन ताच्या उपरांत कित्याक 9 वरार हांगा सुरू जाता कांय 9 वरार तेर्स सुरू केलो जाल्यार 9:30 वरां तावन पाद्र्याबान म्हणलां आराधन भक्तीपण आमी करता उपरांत आराधन या तशें मिसाचें भक्तीपण हांगासर चलतलें देखून इस्कालाक वचूंक आसा भुरग्यांनी निराशी जावचें नाका तुमच्या खातीर ही मांडावळ थंयसर आसा कित्याक 9 वरां म्हणटना 9:30 वरां भितर इस्कालांतलें जाता थोड्यांक कड्डायन वसाचें म्हणटात थोडीं भुरगीं आमकां पुणशेत गरजेचें म्हूण धांवन येतात कोणाक कांय करूंक जायना नेंगी भुरग्यांनी इस्कालाक वचनातल्यार अटेंडन्स घालिना म्हणून कांय फायन घालता म्हणून बेश्टवियत पूण भावार्थ गट आशिल्ल्यांक ती बेश्टवणी उडली लागना देखून तुमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जाणांक खबर दिया आनी हांगासर वेळार 9 वरार आमी पावोन हांगाचें भक्तीपण आमी आरंभ करतले देखून युवा जण भुरगीं आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक परवांचो शुक्रार आमी हांगासर दवरया आनी चडीत संख्यान हजर जावन आमी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवया आनी आतां हांगासर कुमोक दिल्ल्यांक मानाची वात दिवच्याक आयच्या दिसाचो प्रधान याजक बापालेश प्रज्वल तुमी मुखार येवन ह्या भक्तिकांक दान दिल्ल्यांक मानाची वात दिवच्याक हांव उलो दितां पयल्यान पयलें पाद्र्या पयल्या पोटी हांगासर आयला अर्द जावन आयिल्लो आमच्या विकास पाद्र्याबाक एक दीस मालगडो देखून दोगी पाद्र्याबा आमी सांगाता मेळून तांकां पयलें वाद दिवन तांचे मिसांव जळच्या वातये बरी आनी की परजोळून दी आनी की
पळोवंक की दडंग आसात तेंगी मुखारी व्हडलो हुद्दोय तांकां देव फावो करता तर तांचो मेळ सांबाळूंक देव तांकां फावो करून दी म्हणले आशे सवे आमी तांकां बरें मागता. हांगासर जेवणा बाबतीन दान दिल्ले आसात. आदल्या शुक्रारा दिल्ले खंय तरी तुमचे कुटुंबांदर आसत जाल्यार तुमी येवचें आनी आज दिल्ली दयाकन मुखार येवचें नांवां पळयता आसतना विन्सन बॅप्टिस्ट आग्रार 500 रुपये, कीत रेहन डिसोजा पुत्तूर 1000 रुपये, हेलेन लोबो आग्रार 500 रुपये, ॲडलिन ठीना डिसोजा मोगर्नाड 5000 रुपये, सिसिलिया सिक्वेरा पुत्तूर 1500 रुपये, अंजलिन फर्नांडीस मुंबई 2000 रुपये, जॉयनल डिसोजा बेल्लोर 1600 रुपये, नावनाका बोरीमार 300 रुपये. तशें ह्या पुणसताच्या बऱ्यापणा खातीर दिल्लें दान फ्रांसीस मस्करेनस विटला 500 रुपये, विन्संट रॉड्रिगस विटला 2000 रुपये, सुनील फर्नांडीस आंबेबोळ 1000 रुपये. तुमच्या बऱ्या मनांक सांजुजे वाजबाप तुमकां दाराळ आशिर्वादां दिवं दी आनी वाती वांटिल्ल्या पदऱ्या बाकी तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आमकां जायत्यांक आमचे म्हणल्या गरजो आसात आनी ह्या गरजांनी आमी वांटो घेता. सबारांनी सांगिल्लें आसा फादर म्हाका कॅन्सर म्हज्या खातीर मागा. ल्हान प्रायेर कांय प्राय जाल्ले म्हज्या तल्याक जाल्लें जाल्यार 60-70 गोड ना, पूण थोड्या फावटी 25-30 वर्सां भितर असली पिडाय येता. ह्या सर्वांक जुजेवाज बाप देवातावन बरेंपण मागोवन दिवन दी म्हणलें चिंताप घेवया आनी ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया. सर्व आमी उबे रावया. जुजेवाज बापाचें गीत आमी गावया. जुजेवाज बापा ओगळा आनी आतुरता कृपा मागो देवा ये घडी भर बसया. सांजुजेवाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां आनी ते सावां ताच्या ह्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकांची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात. 4 जाणां मागल्लें दिल्ल्याक अर्गां, नोवेनाक येवंक फावो केल्ल्याक, भुरग्याचें देणें लाभयिल्ल्याक, लायसन्स करूंक फावो केल्ल्याक, बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळिल्ल्याक, पिडा गूण केल्ल्याक, दोगांक बरें आनी जोगतें काम फावो केल्ल्याक, रक्ताचो अभाव आशिल्लो कुडींत भरती केल्ल्याक, दोळ्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक, 2 जाणां बरी भलायकी लाभयिल्ल्याक, परिक्षेंत बरे फलितांश मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या इराद्यां पासून मागतात. 12 जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक, वाचूंक, बरोवंक बरी मोत मेळच्या पासून मागतात. 13 जाणां परिक्षेक बरी तयाराय करन बरे फलितांश जोडूंक, एकल्याक हॉल तिकेट मेळचे पासून मागून आसात. 7 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, कामाक संबंदीत परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 16 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक, बरें काम मेळच्याक, मेडिकल पास जावच्याक, परगांवाक बेच्याक मागून आसात. बऱ्या दफ्तराक वर्ग जावच्याक, मेळिल्लें काम बऱ्यान करच्याक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, तेगांक आशिल्लें काम परमनंट जावच्याक, तेगांक उद्यम आरंभ करच्याक, उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, बरो फुडार रुपीत करच्याक. 35 जाणां 35 जाणां आपल्या भुरग्यांक, आवय बापायक, भावा भयणीक, मोगाच्यांक सर्वांक बरी भलायकी मेळच्याक, पिडाशिडा गूण जावचे पासून मागून आसात. तेगां कुडीची, मतीची, तकलेची, शिरांची पिडा गूण जावच्याक, 2 वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा तावन गूण जावच्याक, 2 युरीक ॲसीड समस्या तावन गूण जावच्याक, जावंक आसची सर्जरी बऱ्यान जावच्याक,
5 जाणां खतां शिबां कोरोजू कातीची पिडा सामकोळू आनी एलर्जी गूण जावच्याक 13 जाणां हार्मोनल इम्बॅलन्स थायरॉयड मासीक स्त्राव संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 8 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक 1 TB गूण जावच्याक 10 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक 1 BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक 1 केस जडचे रावच्याक 2 सुडाळ उलोवंक जावच्याक 13 उस्मोडाची पिडा लंग्स आनी उस्वासाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 13 खोंकली शेळ थाप तकली पडापड खराई गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक 2 दोळ्यांची सर्जरी बऱ्यान जावच्याक गोमटी दूख बावळू दूख गूण जावच्याक 6 जाणां हात दूख पांयांचे बोळ मेळच्याक आनी गांठी दूख गूण जावच्याक पाट दूख पोट दूख पेंगटाची दूख गूण जावच्याक 5 जाणां किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 4 जाणां जोड्याक भुरग्याचे देणे लाभच्याक बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक 2 जाणां कठीण राग हगे हट मसोर उणें जावच्याक 4 जाणां आमाल पियोवणे मादक द्रव्यां वांकड्यो साली वायट जिणी सांडून जियोवंक 13 जाणां भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या पासून मागोन आसात 4 जाणां कुटुंबाक बरेपण मेळच्याक कुटुंबांत शांत समाधान रास करच्याक एकामेकाक मोगान जियोवच्याक दोशीतावन सुटका मेळच्या पासून मागोन आसात 13 जाणां मिसाक वसोवंक आसच्या अडकळी तावन राखच्याक 6 जाणां मागलो उपकार मेळच्याक पयण सुगाम जावच्याक राग सोडून बगसूंच्याक तुटलो संबंध परत एक करच्याक 13 जाणां पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोवच्याक कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक मारेकार कर्गांतले राखच्याक 2 जाणां मतींतले भे पयस जावच्याक 4 जाणां चिंतली वा हातीन घेतली कामां पावच्याक 2 बरें लग्ना जिवीत फावो जावच्याक 5 जाणां कुटुंबांत सेस मारांत शांत समाधान रास करच्याक कृषी बरी जावंक कृषीक लागलो रोग निवारूंक बरें फसल येवंक बरें मोल मेळोवंक 2 मोबायल TV इंटरनेट ऑनलायन गेम्स सोशल मिडिया आनी हेर बांदपासतावन सुडका जोडच्या मागोन आसात 8 जाणां जागो नावार जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक घर बऱ्या मोला विकून वेचाक बरो जागो मेळच्याक जाग्या संबंदीत दस्तावेज सारके जावच्याक जाग्या खातीर घाल्ल्या कोर्ती केजी तावन सुडका मेळच्याक जागो बऱ्यान वांटून घेवच्याक जाग्या निमती उदेलो मनास्ताप सारको जावचे पासून मागतात 4 जाणां रीण फारीक करच्याक घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक बँकांत आडव दवरलें भांगार सोडोवचे पासून मागोन आसात गरजेक रीण मेळचे पासून मागोन आसात 4 जाणां नवें घर बांदच्याक अडकळविणें काम संपोवच्याक अर्द्या रावल्लें काम संपूर्ण करचे पासून मागोन आसात ह्या सर्व गरजां पासून मागच्याक आमी आतां दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया आनी एक आमच्या बापा एक नामान मरये आनी एक महिमा बापा मागण्या मुखांत्र सांजुसेवास बापाच्या मजतीन सर्गी बापाक आमी भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री अमित तूं सदैव आनी सदैवी फावळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळेन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिंबी घालूंक तांची आमी दिंबी घालया कित्याक ह्या थळाची विशेशता दिंबयेर पडून झुजे वाजोवन मागल्लें एक वर्तें असरयें हांगासर एक पुणशेत जावंक पावलें तर आमच्या थोड्या वेळाच्या ह्या मागण्यांक दिंबयेर पडून तांची आमी दिंबी घालया म्हज्या गरजा खातीर आनी येदोळ आमी आयकली आनी सबारायनी फोना मुखांत्र तांच्या पिडे खातीर मागून आसात कॅन्सराची ह्या दिसांनी सगळ्यांनी आयकूंक मेळची पिडा हार्ट किडनी लिवर मोतीची कातीची रक्ताची ह्या समेस्तांक जजवाज बापाच्या पांयां तळी दवरून ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवया समिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा देवपुता संवसाराच्या तारोका
देवा पवित्रत्म्या संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजेचे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजेचे वाज बापा दुबळीकायची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजेचे वाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परजळ पाचरिल्ल्या सांजेचे वाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजेचे वाज बापा मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजेचे वाज बापा भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेच्या कातोलीक बाबार्थ जिवो केल्ल्या सांजेचे वाज बापा कोंताचे भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजेचे वाज बापा कश्टान संपडिल्ल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजेचे वाज बापा देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार दैरान सोंसल्या सांजेचे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजेचे वाज बापा भवर्त सणून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरल्ल्या सांजेचे वाज बापा देवाच्या मोगाची कोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजेचे वाज बापा देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले नोवेनाचे मागणे ये सांजेचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचे बेसवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणये मेलपाक चलच्याक तुजे तोंड प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पित हांव सांजेचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेडटालें तुज्या जिणयेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्याक तो सुडसुडीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कस म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजेचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो भरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुजे जिणये मरिपात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांत येल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजेचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सवय आशिल्ली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराजान देवा संगीत वासाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन उक्तें करता हांव आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा जावं तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर एक घडीभर आमकांच मागोवंक कशें आमच्या कुटुंबादारांक मेळोवंक कशें तुजे वाज बापाक आमी भेटोवन दिवया सांगाता म्हणया सांजेचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेंत हांव केदेंच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पसातावन आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संगतेक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरिये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी एक दीस हे आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जियेवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलें तेच परी तुज्या सेवका तुजे वाजान आपल्या जिणये आनी मरणान
जायतीं अजापां करून तीस मोवाळायन लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वांडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा शिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उबारलेल्यो आनी उबारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आज साजुजे वजाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. साजुजे वजाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सेक्रेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बोळ मेळूं. सांजुजे वाज सर्गींच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापाच्या बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सस्नाचो संतोष भोगोवंक फावो आनी त्याच सरोंडरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोवे आसूं.
वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर बगीन कसाचे पुरे धनुका आमचे देवा आमच्या दुश्मनातले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.